हो किल्लो गोंयचे एकदांच आदी खंय वाळवंटी न्हंयतल्यान व्हडल्या बोटींनी म्हाल वराट करताले आनी ते वेळार ह्या किल्ल्याचो पोर्ट म्हणून वापर जातालो। आदी सावंत भोसले सत्तेकाला आशिल्लो हो किल्लो 1946 पुर्तुगीजांनी काबीज केलो। उपरांत ताचो मुखेल लश्करी चौक म्हणूनय वापर जातालो। 10व्या शेंकड्यान ह्या किल्ल्याच्या कांय भागाचें नूतनीकरण केल्लें अशी माहिती मेळटा। ह्या किल्ल्याक एक हिस्ट्री आहा। हांगा जेन्ना पयलीं वाळवंटी नदीक जेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी लागताल्यो पयलीं पुर्तुगीज टायमार तेन्ना हो किल्लो बांदलेलो। एक किल्लो आसा आमचो तो एक दायज आहा पयलींचो, साखळेची शान आसा, पण ती शान खंय तरी अशीच पडीत पडून आसलेली। पण आमच्या माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ही जी पडीत पडलेलो किल्लो आहा हेजें रिनोवेशन करपाचें थारायलें आनी आयज हे बऱ्यापैकी ब्युटिफिकेशन चालू आसा। तितून सांगपाचें म्हटल्यार हो किल्लो आसलो पळय तो पयलीं जेन्ना हांगा बोटी लागताल्यो वाळवंटीक तेन्ना तेजें सगळें जें धान्य येतालें हे म्हणा तांदूळ म्हणा गंव म्हणा ते सगळे हांगा स्टोर जाताले आनी एक आमकां एक बरो स्टोरेज म्हणून एक हो किल्लो यूज जातालो। पण काळांतरान जेन्ना पुर्तुगीज गेले तेन्ना हो किल्लो तसोच पडीत आसलेलो। पण आतां हेजें ब्युटिफिकेशन जावन हांगा लायब्ररी, जाणट्यां खातीर बसोंक पार्क, मागीर म्युजियम अशें करपाचें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी थारायलें आनी तें आतां अस्तित्वान येता। हे किल्लो जेन्ना रिनोवेट जातलो तेन्ना एक सांखळे खातीर एक शान जातली, एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जातलें, सांखळेची बाजारपेठूय फुलतली। त्याचें म्हत्व अशें की हो जुनो फोर्ट म्हणजे पुर्तुगीज पूर्व काळांतलो सुद्दां तेच्या पयलींचो फोर्ट हो। ह्या फोर्टाचेर पुर्तुगीज काळान बंदराचो कंट्रोल सगळो ह्या सांखळे बंदराचो ह्या फोर्टांसून जातालो। जो माल भायरसून येतालो तो फुडें धाडप आनी हांगा थंयसलो माल मार्केटान घेवप आनी हांगासर तेजो स्टॅम्पिंग बिम्पिंग हांगा भितर जातलें ह्या भागाक ह्या फोर्टान। आनी ह्या फोर्टाचें अशें म्हत्व आसा की हो जवळ जवळ ज्या पुर्तुगीजांनी एंट्री मारली सांखळेच्या भागाक तेन्ना ह्या फोर्टाच्याच एका सावंत भोसलेंच्या ताब्यांसून हो फोर्ट घेतलो हे अशें हे ताका म्हत्व आसा। ह्या फोर्टाक आमच्या दोतोरान आमच्या सीएमान तितले की जुन्यो ज्यो गोश्टी आमच्यो हेरिटेजच्यो अश्यो आसा की ज्यो कितें घडलां ताका परत पुनर्जीवीत करपाचें आनी त्याच माध्यमांतून दोतोरान हो फोर्ट ताब्यान घेवन जवळ जवळ हो आतां पूर्ण जावपाच्या मार्गार आसात। इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे बिल्डिंगेतले भितरलें काम फोर्टांतलें सगळें कंप्लीट जाल्लें आहा। फक्त ब्युटिफिकेशन म्हणजे गार्डन आनी क्लिननेस इतकेंच काम उरलां। हें जवळ जवळ ह्या दोन म्हयन्यां तर पूर्ण जातलेंच आनी हो लोकां खातीर समर्पीत जातलो। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।